नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमचो येवकार. सध्या गोंयांत जर सगळ्या काय व्हडलो प्रश्न गाजता जाल्यार म्हणजे तो चिंबलाचें आंदोलन, जे एक तर युनिटी मॉल येता आनी प्रशासन स्तंभ येता ताका केल्लो थंयच्या ट्रायबल लोकांनी केल्लो विरोध आनी ताच्या फाटल्यान इवन सरकार जवळपास त्या ट्रायबलाक शरण आयले तरी आसतना हो प्रश्न अजुनूय चिगळिल्लो आसा आनी ह्या हाजेर आमी चर्चा करपाक ह्या आंदोलनाक सक्रीय आशिल्ले तांचे ट्रायबल लिडर गोविंद बाब शिरोडकार हांकां आपयले. तांकां गोविंद बाब येवकार तुका. हय, म्हाका एक सगळ्याक तुमचे कडल्यान जाय म्हणजे पयलीं म्हणटा तें एकंदर तो प्रॉब्लेम कितें ताजेर साकून सुरू करया. म्हणजे युनिटी मॉल थोड्यांनी आतां युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ म्हणटा तें आयकून जाणात वाचून जाणात एक्झॅक्टली थंय कितें येवपा आशिल्लें आनी तुमचो विरोध कित्याक लागून आशिल्लो हें म्हाका. पळय सुशेंत, की ही जी जागा आसा चिंबला तळ्यार, एक तुमकां एक आमचे गांवचें नांव डिफायन करता. हय. चिंब म्हणजे ओला चिंब, वेट. आख्खो आमचो गांवूच जो आसा एक वेटलँड. ओके. हां हां. ओके. आनी म्हणजे सगळ्याचे म्हायती खातीर सांगता, आमच्या चिंबला म्हाका दिसता गोंयांत इतक्यो बांयो खंयच आसतना जवळ जवळ 60 बांयो आसा. 60. ओके. आनी जालां कशें, ही आमची एक जीवनदायी हें तळें म्हटलें. म्हणजे हांव अशें म्हणटा की आमचे पुर्वज जे हांगासर येवन वसले, तेंच्यांनी वसवणूक केली. इतिहास असो सांगता. म्हणजे काल आनी आज बाब डॉक्टर नंदकुमार कामतीन त्या तळ्याचेर बरो एक 2 लेख बरयल्ले आसा. तातूंत ती म्हायती मेळटाच. आनी त्याच बरोबर आमचें म्हणणें आसता कितें, की थंय जे दोंगर जे आसा, 4-5 दोंगर जे आसा कदंबा पठाराचे, हाचे सगळे झरे जे आसा काय आमचें तळें आसा तें अशें फ्लॅट ना बाबा, कळ्ळें न्ही. तें आसा तें अशें आसा सगळें. आनी तेवटेनच्यान जे पलतडी जे आसा तेजे दोंगराचे पलतडी आसा, साकान मागीर ओल्ड गोवा आमचे करमळी बी ते सायडीचो हें आयलो. पूण हेचो जो हें आसा, ह्या पर्वताचो जो हें आसा तो असो आसा कदंब हेतून येता. आनी मजा कशी आसा की ह्या तळ्या शिवाय आमी चिंबलकार आसा ते जगूंकूच शकना, कळ्ळें न्ही. म्हणजे शेती म्हण आमचे सगळ्याची वसवणूक जाली काय न्हू, आमच्या पुर्वजांनी हे हेका लागूनच हें केलें. आतां मजा अशी जाली हितून आमी बरे तरेन आमी वी आर एन्जॉयींग दॅट तो पठार जो आसा तेजेर म्हणजे तरेतरेची भाजी हें बी करप सगळें चालू आशिल्लें. अचानक सुरवातीक ती जागा जी आशिल्ली ती हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे आसा तेजे कडेन थंयसर बरे तरेन आमची सुबत्ता आसली सामकी सगळी तो. मागीर अचानक 2013 सुमार विश्वजीत राणे आसा ताणें थंय हेल्थ सिटी हाडपाचो प्रयत्न केलो. हेल्थ सिटी हाडटा तेन्ना आमी ताका खर विरोध केलो. तेन्ना तो आरोग्य मंत्री. हय हय हय. म्हणजे तो खर विरोध इतक्याकूच लागून केलो की सगळे जर हें जर आयले जर जाय ते बिल्डींग येतल्यो आनी आमचें सगळें हें आसा न्हू, कित्याक व्हेरी सेन्सिटीव इको सेन्सिटीव एरिया ती सामकी. म्हटल्यार सगळें आमची घाण बी वचून सगळें काबार जातलें. ओके, तें जालें. तेच्या नंतर 2018 IT पार्क हाडपाचो प्रयत्न केलो. ताकाय आमी विरोध केलो. आनी नेमके त्या वेळार हेचेर परतून अशें आक्रमण जाता म्हणून हांवें फुडाकार घेतलो आनी थंय बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी एक आमचो थंय PBR केलो सगळो, पीपल बायोडायवर्सिटी. म्हणजे थंयची सगळीं वखदी झाडां आख्ख्या गांवची आनी कितें सगळें आमी तें डॉक्युमेंट केलें. मागीर तो हें जालो कितें एप्रूव जालो, एप्रूव PBR. सो हें सगळें जाल्लें आसतनाच बाब त्या वेळार IT मिनिस्टर आसलो बाब रोहन खंवटे आसलो. ताणें थंय IT पार्क हाडटा ह्या नांवाचेर थंय सगळी अंधाधून सुरू केली. म्हणजे थ्रू हीज एजंट हांव सांगता की फॉरेस्ट कवराक उजो घालप, मागीर नाशिल्लोच म्हणजे कदंबा जो हायवे आसा ओल्ड गोवा वता तो थंयसून एक 20 मिटरचो रोड आसलो अशें ते एका तेन्ना तुजे गोवा युनिवर्सिटी कडेन परत उजो पेटपाचे घटना जाल्यो. तशें आसलें, कळ्ळें न्ही. सो अशें करून तो सायमल्टेनियसली जेन्ना आमच्या हेचेर तळ्याच्या जाग्याचेर जेन्ना हें जातालें थंय ते दुसरे 42 नंबर सर्वे नंबर थंयसर उजो घातलो वतालो, कळ्ळें न्हू. तेजो तो विशय वेगळो आसा. 42 सर्वे नंबर म्हणजे जातालें कशें कितें. मागीर आमी कितें केलें, हांवें सगळे आमचे एक्टिविस्ट बी आसा तांकां सगळ्यांक हें केलें. डॉक्टर कलावतार लवरीस, रमेश गांवस, मागीर राजेन भाई हांकां सगळ्यांक उलो घातलो आनी सगळ्या संघटना तुमी म्हणलें थंय तळ्याचेर या आनी तुमी सांगा म्हणलें. आमचो ITक विरोध ना, परंतु कितें जालें सांगता ज्या जाग्यार येता ताका बिलकुल आमचो विरोध आसा. मागीर सगळ्यांनी सांगलें ना हांगासर हे उपकारा पडत ना. मागीर जालें, आमी PIL फायल केलें. दॅट केम इन अवर फेवर.
अँड एट दॅट टायम द एजी म्हणजे गव्हर्मेंटान थंय हें दिल्लें म्हणजे ओरली सांगिल्लें कोर्टाक हेज्यान फुडें आमी त्या जागेच्या भानगडीक वचचे ना म्हणून कळ्ळें न्ही कित्याक इट इज व्हेरी इको ओरली सांगिल्ल्या पासून कमिटमेंट न्ही कमिटमेंट असलो पूण कोर्टाच्या हितून आयले ते रोजनामान ते सगळें आसा तें आसा. आतां अचानक हितून आतां 2024 इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर बरोबर सप्टेंबरान एक कॅबिनेट डिसिजन जालें की त्या जाग्याचेर युनिटी मॉल येता म्हणून कळ्ळें न्ही. सो आमी अजाप लगेच आमी तेन्नाच आमची हें आशिल्ली ग्रामसभा आशिल्ली ग्रामसभेन आमी लगेच ठराव घेतलो. युनिटी मॉल कितें क्वांटम केलो कितलो त्या बरोबर आमी कितें केलें सामकें लगेच ताका विरोध केलो पयले ग्रामसभेन न्यूज आयल्या बरोबर. आनी मागीर आमचो हो जो आसलो MLA जो आशिल्लो रुदोल्फ फेर्नांडीस ताका सांगलें एक काम कर म्हटलें तूं ज्या म्हटलें CMाची म्हटलें आमकां म्हटलें अपॉयंटमेंट जाय म्हटलें अपॉयंटमेंट घेतली थंय अपॉयंटमेंट घेतल्या CMाक मेळ्ळें आमी ताका सांगलें अशें अशें आसा आमकां तो विरोध आसा. हेज्यान पयलीं ITच्या वेळार एका म्हणलें परतून त्या रोहन खंवट्याक म्हटलें हेजी आमची कदंबा पठाराची स्वप्नां कित्याक पडटा काय म्हटलें आनीक गोंयान खंयच भाग ना हे सगळे प्रोजेक्ट व्हरपाक कळ्ळें न्हू. हे ताका सरळ त्या वेळेला हांवें सांगिल्लें ना आतां इतक्यो नोकऱ्यो म्हटल्यार आमकां नोकऱ्यांचें कांय पडलेलें ना आमकां आमचें जंगल आनी जमीन म्हटलें ही सांबाळपाची आसा ही आमची दिवनदायिनी म्हटलें. तर आतां तुमी सांगता त्या प्रमाणे सो हो विरोध आमी पयलींच तांकां कळयल्लो. आतां वॉट इज युनिटी मॉलचें जेन्ना हांवें RTI घेतलें त्या वेळार तें 4 फ्लोर आसा ती बिल्डींग काडपाची आसली अशें आनी थंयसर ते सगळें हें करतले तांकां म्हणजे प्रत्येक स्टेटीचो माहिती मेळ्ळी की 4 फ्लोराची बिल्डींग 4 मजली बिल्डींग येता म्हणून आनी तातूंत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आनी ते सुद्दां कसले इंडिजिनस प्रोडक्ट अशें सगळी ती हें आसलो कॉन्सेप्ट आशिल्लो. ओके म्हटलें तुमी सगळीं आसा पूण बिल्डींग काडल्या नंतर म्हटलें आमकां हें जातलें न्ही कळ्ळें न्ही त्रास जातले सगळे एक्वायर आमचो कॅचमेंट एरिया आनी कितें तें उदक तेतून वचून सगळें सिवेज बी वचून म्हणल्यार तें पाड जातलें. मागीर बाबा विचार करा म्हणपाक तुमी. तेच्या नंतर कितें जालें की आनीक 2 ग्रामसभा जाल्यो टोटल 3 ग्रामसभांनी आमी ताका सामको ठाम विरोध केलो आनी ठाम विरोध केल्या नंतर लगेच हें जाल्या उपरांत 1 म्हयन्याभरान दुसरें हें येलें हें कॅबिनेटचें डिसिजन CMान अनावन्स केलें तर म्हणपाक लागलो हांगासर म्हणपाक चिंबला म्हणपाक लागलो त्या हितून जागेन म्हणपाक लागलो आमची जागा ती गव्हर्मेंटाची जागा थंयसर म्हणपाक लागलो आतां 17 मजली म्हणपाक लागलो आमचें प्रशासन स्थान युनिटी मॉल म्हणटा तुमकां फायद्याक जावपाक शकतालें कित्याक तुमचे इंडिजिनस प्रोजेक्ट थंय दवरपाक शकताले प्रशासन स्तंभाचो तुमकां फायदो कित्याक तितून सुद्दां कशें आसा सांगता तेजेर हांव येता. आतां हांगासर प्रशासन स्तंभ आसा ही 17 मजली बिल्डींग इमेजीन करा तुमी 17 मजली बिल्डींग आनी तळें आसा ते जस्ट एक 200-300 मिटराच्या अंतराचेर आसा. जेन्ना तुमी ताका 17 मजली बिल्डींगेक कितके फावंडेशन भितर वतलें एक 2-3 तरी फ्लोर आसा ते भितर हें आसा 3-4 फ्लोर तरी भितर वतलें फावंडेशन म्हणजे तळें काबार आमचें तळें वयर उरतलें आसलें हेंचें फावंडेशन सकयल उदक आसा तें सगळें खाली जिरतलें आसलें. सो ताकाय आमी विरोध केलो. आतां कशें आसा तुमी म्हणटा पळय काय न्ही हो जो कॉन्सेप्ट आसा बाकीच्या 27 स्टेटींनी आसा पळय काय न्हू तेंच्यांनी सगळें अर्बन एरियेनी केल्लें आसा कितें तें आमचें युनिटी मॉल घातलेलें आसा. आनी अशी एकूच स्टेट आसा जे गोंयच्या गव्हर्मेंटान कितें केलें सांगता हें हांगासर प्रपोज केलां विलेजीन प्रपोज केलां. आतां दुसरो हें जालो असो की हें सगळें करतना परतून हांची दादागिरी GTDCची कारण हो प्रोजेक्ट GTDC आसा तो हें करताले गोवा टुरिजमाचो कांय सेन न करिनासतना झाडांची कत्तल करपाक लागले. सेम एपिसोड जसो IT पार्कात जाल्लो तसो परमिशन न घेता झाडांची हाजे घेवंक ना आमच्या फॉरेस्टाचें कांय ना कांयच ना कळ्ळें न्ही. मागीर हांवें तांकां विचारलें अरे बाबा तुम्ही म्हटलें हेजें कितें करता पळय काय न्हू परमिशन घेतला ना हे गव्हर्मेंट का प्रोजेक्ट आहे उन्हें चाहिए तब वो ये ले लेंगे बोलो कोण कॉन्ट्रॅक्टर सांगता. मागीर हांवें विचारलें तुमी सॉयल टेस्टिंग केलां नाही हम करेंगे म्हणपाक लागलो. आनी लगेच मागीर हांवें विचारले नंतर 10-12 दिसांनी तांच्यांनी सॉयल टेस्टिंग केली तेन्ना त्या हितून प्लॉटान जे तांकां 25,000 जागांचो हेका दिल्ली काय न्ही युनिटी मॉलाक थंयसर नोव्हेंबर म्हयन्यान बाबा 6 मिटराचेर उदक मेळ्ळें म्हणजे ते झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स हेजे पळय म्हणटा पळय काय न्ही भायर म्हणटा झोन ऑफ इन्फ्लुयन्साच्या भायर मागीर हें केलें. सो मागीर जालें कशें हें सगळें प्रकरण वाडटा वरप CMान कितें केलें सांग पळय एक मिटींग आपयली फाटल्या दिसांनी आनी हांवें ताका सांगलें म्हाका एक सांग म्हटलें आमकां अजून म्हटलें वेटलँडाक हांव वेटलँडाचो चेअरमॅन आसा BMCचो चेअरमॅन आसा हांव तुमी म्हटलें ही 2 नोटिफिकेशनां कशें काडलीं कसली वेटलँडाची जागेची म्हणजे कशें सुरवातीचे वेटलँड पळय काडलें पळय तितून जवळ जवळ 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर आमकां येता कळ्ळें न्हू
लगेच त्यांच्यानी दुसरें हें काडलें नोटिफिकेशन, तितून 2,66,000 कमी केले. कमी केले. हं. म्हणटकच हांवें सीएमाक विचारलो जेन्ना मिटींग ना पण एकच असं काय स्टडी बिडी तसले काय ना. न्ही तेंच सांगता न्ही. अरे बाबा, हांवें मागीर डॉक्टराक विचारलें तांच्या बंगल्यार जेन्ना मेळ्ळा तेन्ना म्हणजे डेलिगेशन. डॉक्टर म्हणलें अशें कशें आं हो तुमचो खंयचो खंयची फिगर खंयचें कळ्ळें न्ही. तशें जाल्यार म्हणपाक लागलो एक काम करुया म्हणपाक लागलो, रिसर्वे करुया म्हणपाक लागलो. ओके, मी रिसर्वे करया म्हटलें तुमचे आनी आमचे हायड्रोलॉजिस्ट हे एकठांय येतले आनी आमी थंय वचून म्हटलें करतले सर्वे करतले म्हणलें. अशे तरेचो आमचो कितें जालो एक प्रकारचो करार जालो. ओके. आतां मजा अशी जेन्ना ते सर्वे करपाक गेले तेजे कोण हें आसले मेंबर सेक्रेटरी ताका विचारलें हें तुवें अशें कित्या खातीर केलें काय म्हटलें. ना सर म्हणपाक लागलो तें कशें जालें म्हणपाक लागलो. पयलो जो पळय तुमचो सर्वे केल्लो 3.5 लाख हें आसा म्हणून तो म्हणपाक लागलो एक विलेज म्हणून केल्लो म्हणपाक लागलो ताणें रुरल एरिया म्हणून. आनी दुसरो जो केला तो म्हणपाक लागलो 266 आसा तो म्हणपाक लागलो अर्बन म्हणून. आतां म्हाका एक सांगा म्हटलें तुम्ही चिमला PDA पडटा अर्बनान पडटा काय म्हटलें. हें कितें म्हटलें तुमचें हें स्पश्टीकरण काय म्हटलें. तर मागीर हांवें हेका सांगलें ते तुमी रिसर्वे करचें पडटलें म्हणून जालें कशें हो पळय तो सर्वेचो बी तो प्रश्न जो आयलो काय अरे सर्वे केलो. आतां दोनूय हेतून जालें सगळे हायस्ट पॉयंट आनी खंयचो इनफ्लो आउटफ्लो सगळें केलें सगळी स्टडी केली. तितून कांय डिस्क्रिपन्सीस आसले कळ्ळें न्ही. आनी तितून आमी कितें म्हटलें दोगांकूय बसुया आनी मागीर ठरवया. ओके हें जालें. आतां कळ्ळो इश्यू कितो कळ्ळो पूण म्हाका आंदोलन करपाचो निर्णय कित्याक लागून घेवचो आनी कसो जालो. नाही आंदोलन कशें आसा पळया एकदां तुमचें तोंड भाजलें की ताक सुद्दां फुगून पिवचें पडटा. हो जो प्रकार जो आसा पळय काय हांवें जेन्ना फर्स्ट टायम सीएमाक मेळ्ळो आमचे सगळे चिंबलचे आमचे डेलिगेशन मेळ्ळें तेन्ना तांकां सांगलें रोदोल्फ असो आसा असो हांव बसलेलो आसा सीएम आसा आमचे गांवचे लोक आसा गेली 45 वर्सां म्हटलें 45 वर्सां म्हटलें तुमच्या वोट बँकेक लागून म्हटलें आमी चिंबलकार वोटार हात धरून न्हिदता म्हटलें. कारण ह्या इंदिरानगरची सगळी सिवेज जी आसा सगळी घाण आसा ती आमच्या शेतांनी व्हरून काबार केला म्हटलें. विचार म्हटलें हेणी केन्ना एक दीस तरी आमच्या चिंबलकाराचो प्रश्न आसा तो विधानसभेन उपस्थीत केलो करूंक ना म्हटलें. मामीन केलो ना म्हटलें. मामी म्हणटा एक्टिविस्ट तरी करूं ना कांयच ना. कितें आसा गेल्ली मनीस आसा ती तेजेर उलोवन कांय फायदो ना कळ्ळें न्ही. सो बाकीचे कोण आमदार येले तेंच्यांनी कोणी केलो ना म्हटलें. उलयता तितकें म्हटलें आपले वोट बँक सांबाळपा खातीर म्हटलें इंदिरानगरचें कितकें बरें जावचें तितकें उलयता म्हटलें. सो हो सगळो प्रकार आसा. आनी आतां जेन्ना म्हटलें तुमी हो प्रशासन स्तंभ आनी हें हाडटले हांगासर युनिटी मॉल हाडटले हय आमी खंय आमकां जेका सँडवीच करपाचो चिंतला काय म्हटलें तुमी सांगा म्हटलें आमकां कळ्ळें न्ही. सो हो सगळो असो जो प्रकार जो आसा आतां आंदोलन जें आसा पळय काय हेची प्रत्येकाक आमी कितें जालें आमचे म्हणजे भयणी आसा आमचे आवय आसा आज्यो आसा कळ्ळें न्हू. एक असो हें जालो कळ्ळें की ना आमी आमचें तळें आसा तें वाचयतलें आमची ती जागा जी आसा ती वाचयतली आमी आनी अशें करून एक आमी मशाल फेरी काडली गांवांत कळ्ळें न्ही आख्ख्या हितून चिंबलान. आनी हितून हें जालो कितें आमचो जे स्त्री शक्ती जे आसा पळय तेंचो जो फोर्स जो आसा तो आमकां खूब उपकारा पडलो कळ्ळें न्ही. सगळ्यो महिला पेटून उठल्यो म्हणजे आमचे सादे लोक गो ते भाजी विकपाक वचपी आनी हें करपाक वचपी. अरे तेंचे जर फाल्यां सगळ्यांक समज हे तळ्यान जर गेले जर जाय तें कितें पिकोवन ते विकूंक वता तांकां पिकोवपा खातीर खंय मेळटलें मागीर कळ्ळें न्ही. आनी ह्या तळ्याचो इतिहास कसो आसा बाबा पळय 1990 जेन्ना हांगासर पणजेन सगळ्याक दुश्काळ पडलो पळय काय न्ही आख्ख्या पणजे रायबंदर फोंडव्यान बी तेवटेनच्यान सगळ्यान पुर्तुगेजांनी हे तळें आयडेंटिफाय केलें आनी ह्या तळ्याचें उदक कळ्ळें न्ही अजून पणजेकार याद काडटा जाणटे सुद्दां कळ्ळें. ह्या तळ्याचें उदक जें आसा पळय काय न्हू आख्ख्या पणजेक आनी थान बागयली. आतां आमची लढाई कशी आसा बाबा सुशांत समज तुजे ते आजोळ आमचे चिंबला आसा तर राजू जे आसा राजूचे आसा कळ्ळें न्ही तेज्या घर शेजारी तेज्या कळ्ळें न्ही. ते आमी सगळे एका बी वताले तेन्ना कित्याक काण्णां काडपाक कुन्नां काडपाक कळ्ळें न्ही. पण सांगपाचें कशें सांगता हें जर जालो न्ही एक तुमी आमचे कडेन येवन इतकें शुद्ध उदक न्ही कळ्ळें तें झऱ्याचें उदक तें कळ्ळें न्ही. बाबा लोटभर पाणी आमकां तांबेभर पाणी हें आसा आमी तान भागोवपाक शकताले. गुण बाबा एक तुमचे कन्सर्न
सगळ्या लोकांक तुमच्या आंदोलना लागून कळ्ळें, ताका लागून तुमकां तितलो पाठिंबोय मेळ्ळो. फकत ट्रायबलूच न्ही, म्हाका दिसता सगळे बाकीच्याय लोकांनी येवन कन्सर्न जे आमचें गोंय बरें उरपाक जाय, फ्रेजायल उरपाक जाय म्हणून तांणी येवन थंय तुमकां पाठिंबो दिलो. आतां ताजे फाटल्यान गव्हर्मेंट जेन्ना म्हणटा की आमी हो प्रोजेक्ट हांगचे हालयतात म्हणून, हांगा हाडनात, हे मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. तरी आसतना त्या उतराचेर तुमचो विश्वास कित्याक ना? तुमी म्हणटात कित्याक लागून तुमचें आंदोलन चालूच उरतलें, हें कित्याक लागून? ही भुमिका कित्याक लागून? नाही, कशें जालें की ज्या दिसा तेंच्यांनी ते केलें, कशें म्हणजे प्रेसाक ते दिले तेंच्यांनी, हे प्रेसा समोर मुख्यमंत्र्यांनी म्हणूंक ना, कळ्ळें न्ही, मुख्यमंत्र्यान म्हणूंक ना. सो जालें कशें सांगपाचें की आनी हांव 2 दीस दिल्लीक आशिल्लो, हो सगळो सर्वे बी केलो तो नवीन हेच्या प्रमाणे. आमी 24 तास मागिल्ले तेंचे कडेन. कित्याक आमी जे कितें डेफिशियन्सी आसा तितून ऑब्जर्व केल्ल्यो त्या ड्राफ्टान, त्यो आमकां तेंचे कडेन डिस्कस करून म्हणजे बरोबर सगळो रिपोर्ट जो आसा त्या वेटलँडाचो नेमकी जागा कितकी तें आमकां हाडपाचें आशिल्लें. तरी सुद्दां तेंच्यांनी एक तर्फी तो निर्णय घेतलो आनी प्रेसाक कितें सांगलें की, आनी काडटा आसतना कोणी काडलें, GTDCचो कोण हें आसा ताणी तें काडलें, कळ्ळें न्ही, हू इज अवर ओपनंट, कळ्ळें न्ही, आमचो ओपनंट तो काडटा. ओके, बरें आसा. सो जालें अशें की ताका एन्टायटी कांयच ना जाली, एन्टायटी कांयच ना जाली. आतां एन्टायटी केन्ना येयली लक्षात घ्या, 30 तारखेर काल तेंचो आतां कार्यक्रम येवपाक आसा. आनीक तातूंत भितर आनी एक म्हणजे ते 2 वेगवेगळे प्रोजेक्ट येतात. एक येता आमचो टुरिझम कॉर्पोरेशन करता, आनी दुसरो दुसरो तो आमचे जनरल प्रोविजन. हय, बरोबर बरोबर. सो हेतून कशें आसा, दोनांकूय मेळून कशें आसा, एक जवळ जवळ 25,000-50,000 स्क्वेअर मिटर जाता. अरे बाबा, तेंकां आमी समजोवपाचो प्रयत्न केलो, दोतोराक समजयता, बाकीचे तेंचे जे कोण हें आसा तेंकां, अरे बाबा, जेन्ना तुमी थंय कॉन्क्रिटायजेशन करतले ते हेचेर वेटलँडाचेर, अशें जर ही 50,000 स्क्वेअर मिटर पावस पडटलो, पावस पडल्या नंतर उदक जे जमीन झिरपून वचून ते कोणाक मेळटा, तळ्याच्या हितून मेळटा, व्हाळांच्यान कळ्ळें, तितून वता. एक्वायराक हे डॅमेजीस ते सगळ्यो, ओके, कॅचमेंटाक डॅमेजीस, कळ्ळें न्ही. सो अशें जेन्ना तुमी करतले जाल्यार तें उदक थंय कितें उरतलें थंय. आनी आतां तेंच्यांनी म्हणजे तुमकां सांगता न्ही, आमी सुद्दां आतां इतकें रावपाक कशें स्ट्रीक रावपाक आनी एकदम तें मातशें थोडेंसं तेचें एग्रेशन दाखोवपाक कारण कितें घडलें सांग, कसलेंच परमिशन घेनासतना, कळ्ळें न्हू. अरे तुमी नियम करता, सगळे रूल कोणाक करता, फक्त आमकां सामान्य मनशाक, तुमकां ते रूल लागना, परमिशनां तुमकां लागना. अरे तुम्ही जेन्ना तुवें हेका हें केलें, थंय फेन्सिंग केलें पत्र्यांचें, पंचायतीचें बाबा तें लायसन घेवपाक जाय हें खबर ना तुमकां, तें घेवंक ना. इलिगली तुमी झाडां कट केलीं, कांयच ना. तांकां हें काडली, शोकस नोटीस काडली, कळ्ळें न्ही, हें दिया म्हणून, ताचें आन्सर दिया म्हणून, तुमी कशें केलें तें, ताका उत्तर दिवं ना. गोविंद बाब, अशी जेन्ना प्रोजेक्ट येतात तेन्ना बाकीचे आमी जेन्ना मायनिंग स्टार्ट करतात, बाकीचे हे करतात तेन्ना एक पब्लीक हियरींग म्हणून घेतात. हांगा कांय ना, अशें घेवपाक जाय अशें दिसना काय म्हणटा तुका? अरे बाबा, सांगतो सुशांत भाई, तेंच्यांनी सादे पंचायतीक कळूंक ना आमी हो प्रोजेक्ट हांगासर हाडटा म्हणून. म्हाका सोड, खरें हू एम आय एम द कस्टडियन, वेन आय एम द चेअरमॅन ऑफ दॅट वेटलँड, आय एम द कस्टडियन ऑफ दॅट वेटलँड, कळ्ळें न्ही. BMCचो चेअरमॅन आसा, थंय खंयचें एक झाड सुद्दां कापतले, फॉरेस्ट विसर, फॉरेस्टाची वेगळी हें, आय एम द कस्टोडियन सगळ्या हेचो. आमचे विलेज कस्टडियन आसा थंय, तांकां विचारप ना, कांयच कसलेंच हें ना. म्हणजे सांगता तुमकां, हें जें सगळें धरता कितें सांग पळया, आनी ग्रांटेड धरता. आनी जास्त करून तुमी जर पळयतले धरताय, आयज जो सगळो जो हें चल्लेलें आसा, बुलडोजिंग चल्लेलें आसा, कोणाचेर चल्लेलें आसा, तेच म्हणटा हांव. एक आमचो एक ठरावीक समाज आयडेंटिफाय करून तांकां बुलडोज करपाचो बी प्रयत्न अशें दिसता तुका? स्पेशली म्हणजे आमचे ट्रायबल्स जे आसात तांकां बुलडोज करपाचो प्रयत्न करता. हितून जालां कशें आमचें, आमची जी लिडरशीप आसा, आतां 4 जाण आमचे आसा, बरोबर काय न्ही, एका काय पडलेलेंच ना, आवाज येना, पडलेलेंच ना. आतां फाटले मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाच्या वेळार पळया, अरे बावडे, बिचारे बावडे, ते विरोधी पक्षाचे बाकीचे हें करता रे. अरे तुमचें तें सत्व खंय गेलें? फक्त तुमच्या हेज्या इलेक्शनच्या पुरते तुमकां आमचो हें जाय, समाज जाय, एरवी तुमकां तेची गरज ना. तुमी म्हणटात ताका सबस्टन्स कितें काय म्हणटात, सगळे आमचो एकच ट्रायबलाचेरच हो अन्याय जाता असो जो तुमचो दावो आसा, ते जर सगळ्याक फकत चिंबलाच जाता काय आनी खंय जाता? पळय, आतां सांगेर पळयलें आमी, बरोबर, हांगाचे खंयचो प्रोजेक्ट? हय,
वेगवेगळे प्रोजेक्ट Okay. असले कळ्ळे न्ही हं. ते तुमकां हें जर करतले मागीर Okay. लगेच तांकां हें करप हं. कळ्ळे न्ही हय. आसा मागीर हांगासर तुमी वचा भुतानी घ्या ते आमडाय आशिल्ले सांग्याचे आमडाय एक असो एब्सोल्युटली कळ्ळे न्ही भुतानी वचा हय. भुतानी आमचे ट्रायबल लोक आसा हं. मेजॉरिटी आसा हय. मागीर तुमी मरिना प्रोजेक्ट घ्या नावशे नावशेचो आसा मागीर हांगासर 39A शिरदोन आख्खो जो हें आसा न्हू नो स्लो डेव्हलपमेंट स्लोप जो आसा थंयसर 39A अंडर थंयसर हें जालें बोमा बोमा जालें कळ्ळे न्ही बोमा तर आमचे बोरये. बोरये म्हण हय. मागीर वचत थंय कोडार कळ्ळे न्ही आनी हें सांगता तुमकां की आतां हे लोक सुद्दां इतके सेन्सिटायज जाल्ले आसा सगळे आमी जेन्ना तो उपोशणाक बसले आयज 37 डे कळ्ळे न्ही 37 दीस जाले कळ्ळे न्ही हे सगळे जे लोक जे आसा पळय आमचे मदतीक आयले सगळे कळ्ळे न्ही म्हणजे हांव सांगता हजारोनी लोक आमकां थंय विजीट करपाक आयले म्हणजे आपलो पाठिंबो दिवपा खातीर पूण हे आमचे शब्द काडपाक बरें दिसना म्हाका कळ्ळें न्हू येवंक ना कसलेच तरेचो तांकां हेंच ना. इवन गोविंद गावडेकर येवना? काय कितें म्हणू बाकीच्यांनी तरी म्हाका फोन करून विचारलें पूण न्ही गोविंदा कळ्ळें न्ही म्हाका बाकीच्यांनी फोन केले तें सांगता कळ्ळें न्ही फोन केले सर आमी तुमचे बरोबर आसा हातूंत गेलो म्हाका तेंय सांगता हांव तुमकां कळ्ळें न्ही गणेश भवन आसा ते स्पिकर म्हणून तेंच्यांनी आमकां हितून जेन्ना आपल्याक नवलो विशय कांय खबर ना कळ्ळें न्ही तेन्ना एसेंब्लीन तो प्रश्न आयलो तेणी फोन व्हेलो तेणी विचारून घेतले म्हणजे विचारून तरी घेतलें कळ्ळें न्ही मागीर तवडकरान म्हाका फोन केलो पूण ह्यो गोश्टी कितें आसा त्यो तुमी गोविंदाक पुरते उरता बरोबर काय न्ही थंय जर तुमी जाहीरपणान जर आयिल्ले जाल्यार आमी समजूंक शकताले न्ही हे गोविंदाक पाठिंबो नाका तुमचो पाठिंबो कोणाक जाय लोकांक जाय न्ही ट्रायबलांक हय ट्रायबलांक जाय म्हजें म्हणणें तें आसा तुमी म्हाजें सांत्वन करून कांय फायदो ना कळ्ळें न्ही आतां जालें कशें आतां पयर सुद्दां आतां कशें आहा तुमी म्हणटा न्ही आतां पत्र गव्हर्मेंट आसा तो फाटींग घेवपाक रेडी आसा कितें हे सगळे हेंच हितून तियात्रांत क्लावन बीन आसता न्हू तसलो प्रकार केलो तेंच्यांनी अरे म्हाका एक सांगा कॉमेडियन म्हणटा सामको एब्सोल्यूट सामको सेटायर लोकांच्या भाशेचो कमी करपाचें म्हणजे आनी काय ना आनी इंटलेक्च्युअल मनीस आसा तांकां तर सामकें मुर्खांक काडले हेंच्यांनी अरे म्हाका एक सांग प्रशासन स्तंभाचो हेजो जो हें आसा न्ही कळ्ळें न्हू तेजो हें हो काडूंक शकता केदार नायक काडूंक शकता डायरेक्टर आसा ते तूं तुज्या डिपार्टमेंटाचो काड मरे ऑर्डर ती कळ्ळें न्ही अशें जावंक शकना न्ही म्हणजे आमकां सगळ्यांकूच मूर्ख गोंयकारांकूच सगळे मूर्ख केले म्हणजे जे कोण विद्वान लोक आसा जे कितें ऍडमिनिस्ट्रेशनाचें कितें समजता तांकां ओके आनी हें कशें आसलें फक्त तांकां त्या दिसा पयर आतां 30 तारीख तेंचो अध्यक्ष येवपाक जाय आसलो हांव सांगता न्ही म्हाका कन्विन्स करपाचो कितको प्रयत्न केलो नितीन नबीन येवपा आशिल्लो हय कळ्ळें म्हाका नवीन नबीन येवपा आशिल्लो म्हाका एक सांग म्हाका 10:30 सुमार हें येता कळ्ळें न्ही कलेक्टरासून अशें अशें आसा हें जावपाचें आसा आनी कितें आसा तुमकां तो हें आसा तो प्रोजेक्ट हें आसा तुमचो महामेळावो जो आसा काय न्हू थंय पणजेच्या भायर व्हरचो पडटलो थंय हेचे कलम लागतले 163 कलम लागतले आनी तेन्नाच हांवें म्हटलें कित्याच्या आदारीचेर हांवें हें करपाचें लोकांक कन्विन्स करपाचें आनी फाल्यां आतां मेळावो रातची आतां 10:30 जाल्लीं आसा बरोबर काय न्ही 10:30 आतां हांव सांगतलो सगळ्या आख्ख्या पुऱ्या गोंयांतसून तुमी तर प्रेसान वाचलां आसतलें सगळें पळयलां आसतलें कोण कोण आमकां ओल्ड गोवा तेन्ना हें करपाक आयले ते आनी आमी हें केलें कशें सांगतलें पूण कितें कितें तरी आमकां जाय न्ही तुमचें 163 फकत तुमकांच लागतालो बाकीचे जे ना रे बाबा असेंब्ली ना रे तेणी स्पेसिफीक म्हटलें न्ही फक्त चिमलकारा खातीर आमी हें केलें म्हणून तें इन द ऑर्डर हय इट इज इन ऑर्डर अशें म्हटलें न्ही तेणी ऑर्डर ओके हय काल ते डिबेटीन घेतला आमच्या बाकीचे चॅनल जे आसा तेंच्यांनी घेतला तो हेचो आनी मजा कशी सांगतो मागीर वचून आमी ओके आमी रातचे 11:30 मिटींग घेतली आनी देन वी चेंज अवर स्पोक कित्याक जे शांततायेचे मार्गेन आमी सगळें हें केल्लें आसा पिसफुली हें केल्लें आसा आनी म्हटलें देर इज अ मटेरियल डे हेचो कळ्ळें न्ही बापूजीचो महात्मा गांधीचो थंय तेंच्याच पुतळ्या कडेन म्हटलें आमी शांतपणान हें सगळें करुया म्हटलें इतकी आमी हें सगळी पाळ्ळी कळ्ळें न्ही आनी मजा अशी की अजून पर्यंत तेंचो हें ना कितें ना बाबा हें जाता आमी फाल्यां कॉल आउट करता कॉल ऑफ करता फाल्यां कित्याक पूण ती कितें जाय तुमकां आमकां जाय हेणी जो हें आसा तांच्यांनी आपलो हें दिवपाक जाय रिटर्न दिवपाक जाय बाबा हो आसा तो आमी आसा आनी तेंचो DPR जो कितें आसा पळय काय न्हू तो आमकां तेंच्यांनी प्रोड्यूस करपाक जाय डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तेंचो कितें आसा तो कळ्ळें न्ही आतां तुमकां सांगता न्ही 4 मजली तुमकां हांवें पयलीं सांगलें न्ही पूण तो अचानक जेन्ना लायसन मागपाक गेले
तेन्ना 9 मजली जालो. तर तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिताना 4 मजली म्हणलेले आणि जेन्ना लायसन्साक आयले तेन्ना 9 मजली म्हणपाचें कळ्ळें. कळ्ळें न्ही. सो देव कम आनी कशें जालें, एक तुमी लक्षात घ्या, आमी जी आतां आमी कितें म्हणटा काना घालप म्हणटात. हय, आमी जी आसा न्ही, म्हणजे सिस्टमॅटिकली हांव वयाच्या 20व्या वर्सापासून हितून आसा बाबा, कळ्ळें न्ही. आनी सामके आमच्या हितून जे टॉल मनीस, जस्टीस फेर्दिनांद बेलो आसात, मागीर आमचो गुरू शिरोडकर म्हणून आसलो, डॉक्टर काशिनाथ दलमी, यांच्या हेच्या म्हणजे सावळींतल्यान हांव वाडिल्लो भुरगो त्या वेळार, कळ्ळें न्ही. मागीर आतां डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस, मॅडम नॉर्मा आल्वारीस, मागीर तेंची टोटल टीम, मागीर एल्जाबाई म्हणून आसा आमचें, कळ्ळें न्ही, सांताक्रूजचें आर्किटेक्ट, कळ्ळें न्ही. शी इज अ प्रोफेसर. मागीर मेलिसा सिमोइस, मातानी बाची, मागीर ओम डिकोस्टा आमचो, डेस्मंड डिकोस्टाचो चलो, कळ्ळें न्ही. हे सगळी जी टीम आसा आनी आख्खी टीम जी आसा पळय काय, अशा लेवलाचेर आमी म्हणजे खंयचे आतां दुसरे कायद्याच्या हेचेर. तिसरी जी आमी लढाई केली ती कसली हेचेर, विधानसभेच्या हेचेर, कळ्ळें न्ही. विधानसभेन सगळो हेंच्यांनी सगळे विरेश बोरकर म्हणून आमचे सगळे सगळे युरिया आलमांव, एनजी वेगास, हे सगळ्यांक आमकां सपोर्ट दिलो, कळ्ळें न्ही. आनी हें जी आसली ती लास्ट जी लोकसभेची लढाई आसा ती कॅप्टन विराट आमकां हें केलें. म्हणजे अजून म्हाका दिसता तेणी ते ऑलरेडी तें घातलेलो आसा, प्रश्न घातलेलो आसा. म्हणजे एक थोडीशी कितें सगळी स्ट्रॅटेजी वापरून ही जी आसा न्ही आमी कितें केलें सांगता, हो जो हें आसा तो प्लॅन केलो. म्हणजे एका घेवन हांवें आमच्या विलेजर्सांक घेवन, मागीर तितून तो आमचो अजय खोलकार म्हणून आसा, एक्चुअली ही इज लिडींग फॉर आरजी, कळ्ळें न्ही, रिव्होल्युशनरीचो. पूण आमी थंय ताका म्हणजे पॉलिटिक्स हांगासर हाडप ना, कांय ना, कळ्ळें न्ही. पूण ही इज अवर विलेजर. सो आमी कोणाकूच कितें करूंक ना बाबा, तें हें करूंक नासलें, कळ्ळें न्ही. खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक बाबा तुमी हांगासर अच्यूत अशें कोण नाशिल्ले, सगळे. आनी सगळ्यांक तुमकां सांगता हेणी नकलामी प्रत्येक लेवलाचेर हेंचेर नकलामी केली ती कशी सांगता पळय. लायसन तांकां दिवंक ना, रिजेक्ट केलें बिकॉज ऑफ वॉट, तेंच्यांनी लायसनाच्या वेळार फक्त फॉर्म नंबर 1 and 14 लायलें कन्स्ट्रक्शन लायसन एप्लाय करतना. आमचे 3 हें आशिल्ले, 6 डॉक्युमेंट तेंचे नाशिल्ले, एनओसी नाशिल्ल्यो लायसनाक एप्लाय करता आसतना पंचायतीक. मागीर काडून तेंच्यांनी कितें केलें, 1 म्हयन्याचो टायम घेतलो. आनी 1 म्हयन्याच्या टायमान तेणी कितें केलें, सगळे डॉक्युमेंट आसा ते मॅनेज केले. आनी 27 नोव्हेंबराक, कळ्ळें न्ही, हो पळय जेन्ना कारण दिवन तुका जेन्ना तुजें लायसन हें करता काय न्हू, रिजेक्ट करता काय न्हू, दॅट अपील लायज विथ द डायरेक्टर ऑफ पंचायत, कळ्ळें. पळय मुद्दम कोणा कडेन गेले, BDO कडेन गेले. आनी BDO 27 नोव्हेंबराक बाबू हें करता, ऑर्डर पास करता की हांकां 24 वरां भितर लायसन दिवचें म्हणून, लक्षात घे. आनी ते कितें रातचे 7 दिसांक, कळ्ळें. अरे बाबा म्हटलें 24 वरांचो तुमी जेन्ना टायम दिता आमकां, आमी अपीलान केन्ना वतले, 7 दिसाक ऑर्डर काडल्या, 7 दिसांक ऑर्डर रातची, कळ्ळें न्ही. आनी ती सुद्दां ओरल, कळ्ळें न्ही. आनी रिटन ऑर्डर आसा ती आमकां 28 तारखेर 5:15 दुसरे दिसा मेळ्ळा. म्हणजे इट वॉज वेल प्लॅन. मागीर काडटा आमची पंचायत आसा न्ही, दे वर ऑल्सो फिक्स, तांकां सुद्दां स्क्रिप्ट बरयल्ली आसली. हांव तुमकां सांगता, हेंच्यांनी BJPत स्क्रिप्ट बरयल्ली आसली की कशाच परिस्थितीन पंचायतीन कित्याक वचप ना, अपिलान वचप ना, म्हणजे सगळे तांकां फ्री. सरपंच कोण आसता, सर संदेश शिरोडकर म्हणून आसा, ट्रायबलूच. पूण सांगता तुमकां, मागीर हांव हें काडून हितून गेलो, चॅलेंज केली पंचायतीन. पंचायतूय सांगता विदीन वन डे इज पासींग द ऑर्डर, कितें BDOन सांगलां तें खरें. मागीर हांव डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक वता, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक आमकां स्टे मेळटा 6 तारखेर. 6 तारखेर हांव तांकां सांगता कितें म्हणून की आमकां स्टे मेळ्ळी ना. सरपंच फोन उचली ना, सेक्रेटरी फोन उचली ना. आनी 12:15 जी पळय ऑर्डर पास जाल्ली, स्टे ग्रांट जाल्ली काय न्ही, हो 1:15 1,68,00,000 रुपयाचे तेंचे कडसून कितें लायसन फी घेता विदीन हाफ एन अवर, स्पॅन ऑफ हाफ एन अवर. कोण, पंचायत. सो सगळें कितें आसलें सांग पळय, मॅनेज आसलें, सामकें मॅनेज आसलें, सगळें मॅनेज आसलें. सो अशा परिस्थितीन शेवटी कसो जालो, तें फायनल हियरींग जालें ते हेचेर, आमी जिखले. गोविंद बाब, तुवें आतां जे आंदोलन जाता फाटल्यान हांगा नुवें जे प्रोटेस्ट जाल्लो, मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून, तातूंतय तूं सहभागी जालो. मागीर आमच्या पयर नुवें येतलो पळय, तुवें एक डिक्लेअर केला की आतां गोंयांत ज्या ठिकाणी अशे निसर्गाचो विध्वंस जावं किंवा बाकीचे
नेचराक पर्वा करनासतना जर प्रोजेक्ट येता आसतना लोकांचो जर ताका विरोध आसा आपूण थंय आसतलो म्हणून हे म्हणपाची अशी ह्या स्थितीर येवपाची तुजेर पाळी कित्याक लागून आयली? नाही पाळी अशी बाबा आसा आयज जर पळयलें न्ही एक सांगता आमकां कळून आयलें आतां चिमलकारांक कळून आयलें एकवट जर जालो आमचो सगळो एकवट फक्त गोंय आमच्या चिमलकारा पुरतोच कित्याक उरपाचो ओके हां आणि जर तर आमी एक जर कारण जर जाता आसत कसले बरी गोश्ट करपा खातीर कळ्ळें न्हू जे तरेन आमकां फिडबॅक येवपाक लागले अशें कळ्ळें न्ही हांवें तर हेंच केलें कारण कितें आसा तेतले तेतून आतां 76 वर्सां जालीं जस्टीस फेर्दिनांद वेलो ही जी व्यक्ती आसा इतक्या वयाचेर बाबा ताका सगळ्यो सुखसोयी आसा इतक्या वेळार तो इनफ म्हणून जेन्ना तो हें करता एक लोकशाही चळवळ सुरू जावपाची असो जेन्ना हें करता नारो दिता आनी ते बी गांधी मार्गार म्हणटा आनी गांधी मार्गान कळ्ळें न्ही तशेंच आसा अरे केदे व्हडलें आमचे कडेन हें आसा डॉक्टर हेजे क्लाउड सारके हेचे सारके सगळे हें आशिल्ले म्हाका दिसता जर तर आमी जर एकठांय अशें जर जाले जर जायत हे जे पॉलिटिशियन आसा न्ही तांकां हिम्मत जावचें ना कळ्ळें न्हू म्हणजे हें करचें पडटा जशें हांगासर जालें नेपालाक जालें पळय न्ही कळ्ळें न्ही तशें आमी करतले अशें न्ही कळ्ळें न्ही तशे तरेचो हेंकां धाक एकदा कोण दाखयला तुम्ही न्ही एकदा उठा आंदोलन केलं तेन्ना करून दाखयला हेय कोण दाखयला कळ्ळें न्ही असलो धाक जो आसा न्हू हांकां बसपाक जाय कळ्ळें न्हू जर तर आमी हें तें केलें लोकांच्या विरोधान लोक तुमकां निवडून कित्याक दिता रे बाबा तुमी आमचे खातीर आसता मरे आं तुमी हें भाजतले तुमी तुमच्यो पोळयो भाजतले पूण कितक्यो रे आमच्या पुस्तार आमकां सोंपोवपाचें आनी गोंयान कितें चल्लेलें आसा कितें तुमकां कितें हांगासर हेच्या मातयेचें कितें तुमी देणें घेणें लागता आसता काय ना हांवें काल सुद्दां म्हाज्या स्पिचीन सांगलां प्रत्येक गांवांत हांवें सांगलां नुवें सांगलां प्रत्येक गांवांत जे आमचे तरणाटे जे आसा हांवें म्हाजें एग्जांपल दिलां हांव 20व्या वर्सा पासून म्हाका म्हाज्या गांवाच्या विशयी जो कितें विध्वंस जाता तो हांवें केन्ना पूण आयज म्हाका इतक्या वर्सांनी आय एम 63 नाव कळ्ळें न्ही जवळ जवळ 43 वर्सांनी हांव म्हाजी लढाई जिखलो कळ्ळें न्ही लढाई जिखलो म्हणटा हांव म्हजो गांव सांबाळपाचो फुडलें कितें जाता तें जाता पूण कितें आसा फुडें जर लोकांक जर तुजे प्रत्येक गांवांत अशें कांय जे तरूण जर हें जर जाले जर जायत आनी तेंच्यांनी निर्धार जर केलो जर जायत ना असलें कितें आलतू फालतू जे कितें हें करता पॉलिटिशियन जे कितें हें करता पळय न्हू तें आडोवपाचें आमचें कर्तव्य म्हणून आनी अशा कामाक जर आमी एकमेकाक जर आतां बोमाचें म्हणा आतां बोमा आतां फाल्यां हें तेंच्यांनी सांगलां आमी बुक हडताळ करतले म्हणून आमी वयतले थंय कळ्ळें न्ही आतां हर्मल म्हण आनी कितें म्हण कांय आतां उदाहरणां जालीं न्ही म्हणजे जेन्ना लोक एकठांय आयले तेन्ना हें जाता हे कितें दुनिया झुकती है लेकिन झुकाना वाला चाहिए कळ्ळें न्ही सो आमच्या गोंयान कशें आसा हे झुकतले सगळे कळ्ळें न्ही एकवट जाय कळ्ळें न्ही सो ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबयतात एक म्हणटात ते गोविंद बाबान सांगलें तशें की सद्याक अशें म्हणटात की एक बडी मोडपाक इजी जाता वेगवेगळे डेफिनेटली ते जर सगळे जर एक जर एक मोळी बांदली चुमो केल्लो आनी जर मोडपाक सदांच कठीण आसता सो आतां एक आमी ह्या आमच्या साश्टीकार माध्यमांतल्यान सदांच एक करतात की आमी मेन म्हणटात ते बीजेपी सत्तेर येवपाक जाय काँग्रेस सत्तेर येवपाक जाय आम आदमी सत्तेर येवपाक जाय हे प्रश्न गोंयकाराक पडूनच गेले ना गोंयकाराक पडून गेले ते गोंय वाचून उरपाक जाय आनी जो कोण गोंय वाचयता तो सत्तेर येवपाक जाय अशे तरेचे जे आसा म्हणजे फाल्यां जर आतां आज जर बीजेपी केला आनी जर हे जर काँग्रेसीन करपाक स्टार्ट केलें जाल्यार लोक त्याच नेटाचेर म्हणजे हाजे पयलीं काँग्रेसीन केलें तेन्ना काँग्रेसीक भायरूय उडयले सो अशें जावपाक जाय ताका लागून एक वरच्यान साश्टीक आमच्या इनफ इज इनफ फंड सुरू जाला त्या वरच्यान उत्तरेक चिमलकार एकठांय जाल्यात आनी हे जर दोनी जर उदाहरणां म्हळ्यार लोकांचो जो प्रतिसाद मेळटा ते पळयल्यार म्हाका दिसता की सगळे गोंयकारूय बी आपलो गांव राखपा खातीर फुडें येतले अशी आमी आशा धरतात आनीक ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबयतात गोविंद बाब देव बरें करूं आनी सगळ्या गोंयकारांक म्हजो नमस्कार आनी आमचे सगळे पळोवपी तांकांय देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही